तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या एक दिसा देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या एक दिसा देवा आयल्या तुझे मुखार तुता तुका नमस्कार आयल्या तुझे मुखार तुता तुका नमस्कार पडून तुझे मुखार तुका आराधन पडून तुझे मुखार तुका आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या एक दिसा देवा दिम्बीरामी पोर्था भक्ति नमंतता दिम्बीरामी पोर्था भक्ति नमंतता मुक्तुसो नियात करता उपकार तुझो आठयता मोग तुझो नियाळ करता उपकार तुझो आठयता आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या त्रिएक दिसा देवा स्वर्गी राजा तिसरा करता तुका स्तुती गीत स्वर्गी राजा तिसरा करता तुका स्तुती गीत मुंथा तुका पवित्र पवित्र ओडवे गायता ये गीत
तुका पोवी होडवे कायता देगी आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रत्म्या एक दिसा देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रत्म्या एक दिसा देवा हालेलुया 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 सुमिया जो सुमिया जिसु महिमा तुका सुमिया जो आराधना तुका सुमिया जो सुमिया जो तुका सुमिया जो तुका सुमिया जो हालेलुया नाउ फ्री साउंड पिछला हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 अरदान तुका सुमिया जिसु होगला तुका सुमिया जिसु महिमा तुका सुमिया जिसु मान तुका सुमिया जिसु हालेलुया 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 सक्रमेंतांत जेजू खरोच हजर आसा आनी ह्या वेळार ह्या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसतो जेजू आमकां मेळोंक म्हण आमचे सरशी तो आयला ह्या सक्रमेंतांत हजर आसच्या जेजूक आमी आराधन करया ताका मान दिवया ताची स्तुती आमी गाजोवया भगवंत मार्काच्या शुभवर्तमानांत पयलो अध्याय आनी 39 वळींत आमकां जेजूचे उतर अशें सांगता जेजू वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या रस्त्यांनी वेगवेगळ्या शहरांनी भोंवून सरोवराच्या देगेन आसच्या त्या वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवून लोकांक मेळोंक म्हण लोकां सरशी तो वेता जेजू वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवून लोकांक मेळोंक म्हण लोकां सरशी तो वेता फुडें आमकां वाचूंक मेळटा मार्कचें शुभवर्तमान पयलो अध्याय आनी 21 वळींत देवाळांत लोकांक मेळोंक म्हण वेगवेगळ्या सिनेगॉगांनी जेजू थंयसर वेता शिकोवण तो दिता आनी लोकांक तो मेळटा माथेवाचें शुभवर्तमान 8वो अध्याय 14वे वळींत आमकां जेजू पिडेस्तांच्या घरा वचून पिडेंत वळवळून आसच्या लोकांक मेळोवन तांकां गूण करचें ते वेगवेगळे घडिता आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा सिमावची सासूमाई थंयसर हुशार नासल्या वेळार पिडेंत वळवळून आसल्या वेळार जेजू तुजे कश्ट तुजे दूख जाण जाता आनी सिमा पेद्रूच्या घरा वचून ताच्या सासूमाईक तो गूण करता जेजू पातक्यांच्या सोदनेर तो वेता जुवांवचें शुभवर्तमान 4थ्या अध्यायांत आमकां जेजू समारियाच्या स्त्रियेक मेळूंक गेल्ले ते प्रसंग आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा लुकाचें शुभवर्तमान 19व्या अध्यायांत जाकेउस म्हणलो त्या पातक्या मनशाक समाज कांटाळटलो आनी अशें आसता जेजू त्या पातक्या मनशाक मेळोंक म्हण ताच्याच गांवांत जेरिको त्या गांवांत तो वेता जेजूक पळोवंक बारीस आशेन एका रुमडीच्या रुखार सोडून तो थंयसर जेजूक पळोवंक तो आशेता जेजूस त्या रुखाच्या पोंदा वचून ताका रुखाच्या सकला देंवून येवंक ताका तो आपयता आनी अशें त्या पातकी मनशाच्या घरा वचून ताचे संगी तो जेवणाक तो बसता पिडेस्तांच्या घरा फातकी मनशांच्या घरा कश्टांत वळवळून आसण्याच्या घरा जेजू तांकां मेळोंक म्हण तांचे सगळे रावंक म्हण
तांकां ताचो अनुभव दिवंक म्हण तो वेता. माथेवाचें शुभवर्तमान 11वो अध्याय आनी 28वो बळ. जेजू म्हाका आनी तुमकां आम्हा सर्वांक आपोवण दिवन तो सांगता, येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वसन वबयतल्यानो, हांव तुमकां शांती दिता, हांव तुमकां गूण करता, हांव तुमकां तुमी आशिल्लें तुमी मागलें तुमकां हांव सोड दिता. आज तसो जेजू आमकां आपयता. आज तसो जेजू आमचे मुखार हजर आसा. आमचे लागीं तो आसा. आमकां मेळूंक म्हूण तो आयला. ताजे सदनेर आमी वचचें गरज ना, पूण तोच आमचे सदनेर ह्या पवित्र देव मंदिरांत, ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तो हजर आसा आनी आमकां तो मेळटा. कितें व्हरतें भाग आमच्या सर्वांचें. कितें व्हरतें भाग देवान आमकां फावो केल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता कितलेंय आमी ताका अर्गां दिल्यार आमी फावो न्ही. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र भगवन पावल आमकां सांगता, 1 अध्याय आनी 3 वळींत, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्तासोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींचे सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. किर्तनगार परत परत आमकां उगडास करून देवाची स्तुती करूंक, देवाची महिमा गावंक आमकां तो प्रेरण दिता. हात उबारून देवाची स्तुती करची, ताळो उबारून व गायनांनी देवाची स्तुती करूंक आमकां किर्तनगार आपयता. तर देवान आमकां केल्ल्या सर्व देण्या पासत, देवान आमकां दिल्ल्या सर देण्या पासत, सर उपकारा पासत देवाची स्तुती आनी महिमा आमी गावया. सगळीं आमी उबी रावया आनी अर्गां गीत ह्या वेळार आमी व्हडा बाबार्थान व्हडा भक्तीपणान गावया. संसारात सदा सर्वदा जिजो पदवेदार तासो अधिकार सगळ्या संसारात सदा सर्वदा. दर्यो गाजवता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजवता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. जेजो पदवेदार तासो अधिकार सगळ्या संसारात सदा सर्वदा. दर्यो लासता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. ज्ञानानी मागण्या, मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रया. आनी ज्ञानानी मागण्या, मानानी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रया. बक्षिता हैरानी कृपा भोग दक्षिता. जेजू खाकुळदार आमकां बक्षिता हैरानी कृपा भोग दक्षिता. पातकाच्या कोणाक बुडोन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या पुण्य थळथळटा. पातकाच्या कोणाक बुडोन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या पुण्य थळथळटा.
Alleluia, 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 alleluia. ध्यानानि माज्ञा मानानि गौरव दिव्यां सुधा तका आमचरया. आम्ही ध्यानानि माज्ञा मानानि गौरव दिव्यां सुधा तका आमचरया. थंडची मेठा पौत्र गणपता थोडा वैता मोच्या जीविता. थंडची मेठा पौत्र गणपता थोडा वैता. नव्या जीविता तुझ्या तळ्याता येथू वेगाया धोका वैता. नव्या जीविता तुझ्या तळ्यात येथून वेगाया धोका वैता. Alleluia, 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 alleluia. ज्ञानानि माज्ञा मानानि गौरव दिव्या सुधा तका आमचरया. आम्ही ज्ञानानि माज्ञा मानानि गौरव दिव्या सुधा तका आमचरया. Alleluia, 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 alleluia. ध्यानानि माज्ञा मानानि गौरव दिव्या सुधा तका आमचरया. आणि ध्यानानि माज्ञा मानानि गौरव दिव्या सुधा तका आमचरया. Hallelujah, 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 hallelujah. दान का सम्याकी होगा सुख का सम्याकी होगा दान का hallelujah, hallelujah, हाथ का सम्याकी होगा माता का सम्याकी होगा शांत का सम्याकी होगा स्थान का सम्याकी होगा hallelujah, 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 hallelujah. शांतपणी आम्ही सगळी बसूया. जेजून आपल्या शिष्यापैकी जेजूचे दोग शिष्य ते विशेष जावन आसले. सिमोन पेद्रू आणि जुदास इस्करियोत. जुदास जेजून आपयल्लो शिष्य जावन आसलो. जुदया प्रांतांतलो तो एकलोच तो शिष्य जावन आसलो. हेर शिष्य गलिलियांतले तशेंच गलिलियाच्या थंयसर आसल्या वेगवेगळ्या गांवांत रावन बेतसायदा गांवांत रावन ते थंयसर थंयचे जावन आसले. आनी अशें आसता जुदासाक जेन्ना जेजून आपयलें आपणा संगी रावून आपणाची शिकवण आयकून एक बरो शिष्य जावन तो वावरतलो म्हणलो बरोबसो जेजूक आसलो. पूण जे अस्कतकाय जे उणेपण जुदासाच्या मोतींत काळजांत आसलें ताचेर जैत व्हरूंक जुदासाक जालें ना. हेरां शिसां भाशेन जुदासी जेजू लागीं रावल्लो. जेजू समेत ताणें पैन केल्लें. जेजून केल्लें जायते आश्चर्य जायते मिलाग्र ताणें आपल्या दोळ्यांनी देखल्लें आनी साक्ष जावन ताणें तें पातयल्लें जावन आसा. हे सर्व ताच्या जिवितांत जेजूचो लागशिल्ल्यान अनुभव जोडले उपरांती आपणाच्या अस्कतकाये वयर ताका जैत व्हरूंक जालें ना. निमाणें
गेत्समनी मळ्यांत मागून जाल्ल्या उपरांत जेजूक पराधीन करूंक तो मुखार सरल्या वेळार जेजूचो उमो तो घेतानाय जेजून परत ताका एक अवकाश दिलो जिणी बदलूंक आनी पाताक रडूंक. जिणी बदलचे बदलाक जेजूचो उमो घेवन जेजूक तो पराधीन व गतान पराधीन करता. जेजून ताका विचारलें, एका उम्या उदेशी या एका उमेदवारी तूं म्हाका पराधीन करूंक आशेताय. ह्या सवालाक पुणी ताजें मन करगून जेजू सरशी तो येवंक शकता म्हणलें जेजूची आशा जावन नासली. पूण आपल्या अस्कतकाये वयर त्या वेळारी ताका मेळिल्लो अवकाश तो गळयता. जुदासाचे पोडणे ते एकाच सणे थंयसर जालें ना. परत परत तो आपल्या पातकान तो पडता. उजवाडा सवे उजवाडा संगी तो जिवन आसल्यारी काळोखांतच तो रावूंक व जिवंक तो आशिल्लो. आनी अशें आसता एकाच सणे तो त्या व्हडा पातकांत पडना. जायते फावटी ताका दिल्लो तो अवकाश तो गळयता आनी व्हड पाताक तो आदारता आनी जेजूतावन पयस तो वेता. आमच्या जिवितांती आमी पाताक आदारतना आमी एकच सणे व्हड पाताक वा व्हड पातकांत आमी पडना. त्याच पातकांत परत परत आमी जेन्ना ते पाताक आदारता काळोखांतच जिवंक आमकां एका रितीन आशा उपसता. आनी अशें आसता जेन्ना आमी पातकान पडटा देवातावन पयस वेता जेजूतावन पयस वेता जेजू आमकां जायतो अवकाश दिता ताचे लागीं पाटी परतूंक, ताचे लागीं येवंक, ताचे सरशीन येवंक. आनी जेन्ना आमी हो अवकाश बऱ्या रितीन उपयोग करता आनी ताचे लागीं येवंक आमी आशेता खंडीत जावनी जेजू आमकां आमच्या पातकां भोगसून ताचे लागीं येवंक तसो अनुभव जोडूंक आमकां तसो आदार दिता. जुदासा बरी न्ही बगर जेजून पेद्रूक दिल्लो अवकाश आमच्या जिवितांत आमी वापरूंक प्रयत्न करया. तर ह्या वेळार जेजू आमकां आपयता आसतना जेजू आमचे लागीं आसा म्हणलो बरोबसो आमी दवरया. आमी केल्ले सर्व पाताक आमी रडया. वय आमी पाताक आमी केला, पाताक आमी आदारला, आमचें सूख आमी वळखून घेवया आनी जेजू लागीं येवंक आमी प्रयत्न करया. तर गावया ह्या वेळार आमी गीत नन्ना हत्तिराविरू ओ येसुवे. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದೆ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದೆ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದೆ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದೆ ಜೀವವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆ ಆಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ
ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Simão Pedro जेजून आपयल्लो अनेक शिज ताच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नदर मारता जेजूक भोव लक्षिल्ल्यान तो वळखल्लो शिज जावन आसा भोव अपुर्बायेचें ताजें जिवीत जायतीं घडितां आमकां पवित्र पुस्तकांत ताच्या जिवितांत जाल्लो जेजूचो अनुभव आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा लुकाच्या 5व्या अध्यायांत जेन्ना जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आपयता जेन्ना जेजू पेद्रूक आपोवंक म्हण थंयसर वेता सिमोन पेद्रू जेजूक म्हणटा दीस आनी रात आमी वावर करूनय आमकां कांयच मेळ्ळें ना जेजू ताका म्हणटा 5वो अध्याय 4थ्या वळींत तुमची दोण तुमी गूंड उदका सरशी व्हरा आनी थंयसर तुमची जाळां तुमी उडया जेजूचें उतर तो आयकता जेजून सांगिल्लें तो पाळटा आनी जेन्ना तो जेजून सांगिल्लें बरी तो करता त्या वेळार त्या जाळांत व्हड मासल्यो थंयसर ताका मेळटात आनी व्हड आसरी पळयल्लो सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयाक पडून तो म्हणटा हांवें पातकी समया म्हजें सरशिल्लो पयसर हांवें पातकी समया म्हजें सरशिल्लो पयसर जो आमचो वांजेल 6वो अध्याय जेजू 5000 लोकांक जेवणाचें व्हड असर्ये तो करता हे असर्ये जाल्ल्या उपरांत जेजू हांव जावन आसा जिविताचो उंडो सस्नीक जिवीत दिवचो उंडो म्हणलें भोव अपुर्बायेचें शिकोवण लोकांक तो दिता आनी जी कोण म्हजें मांस केल्ले बगर सर्गींच्या राजांत येवंक ती फावो ना म्हणलें ताजें शिकोवण आयकल्लें जायतो लोक हे शिकोवण विपरीत जावन आसा आमकां हें शिकोवण पाळोवंक साद ना अशें चिंतून
जेजूक सोडून थंयसर तावन ते पयस वेतात. लोक आपणा तावन पयस वचें पळयल्लो जेजू आपल्या शिसांक तो सवाल करता आनी म्हणटा, तुमी म्हजे तावन पयस वचूंक सोदतात? ह्या ताच्या सवालाक जाप जावन सिमोन पेद्रू म्हणटा, समया कोणा सरशी वचू आमी? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. समया कोणा लागीं वचू आमी? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. माथेवाचो वांजल 16वो अध्याय. थंयसर जेजू सेजारिया फिलिपी म्हणल्या त्या प्रदेशांत शिकोवन दिल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांक तो सवाल करता आनी सांगता, मनशा पूत कोण म्हण लोक म्हणटात? वा तुमचो अभिप्राय कितें म्हणलें ते सवाल केल्ल्या वेळार परत पेद्रू वडा भावार्थान तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो जावन आसलो पेद्रूचो अनुभव जेजू थंय भोव लक्षिल्ल्यान आनी तशेंच ताच्या जिवितांत भोव व्हरतो असर ताका जेजू लागीं रावून जेजू थंय आसून ताका तो अनुभव भोगलो जावन आसा. हे सगळें आसुनी हे सगळें बरें ताच्या जिवितांत हो अनुभव जोडिल्ल्या उपरांती कशें सिमोन पेद्रू आपल्या इश्टाक, आपल्या धनयाक, आपल्या समयाक 3 फावटी नाकारता. जेजूक धरल्या वेळार भायर आंगणांत तो सिमोन पेद्रू थंयसर आसल्या वेळार 3 फावटी सिमोन पेद्रू जेजूक हांव वळखसना, जेजू कोण म्हण हांव नेणा, हांव ताचे संगी आसलो न्हय म्हण सपूत घालून तो जेजूक हांव वळखसना म्हण तो 3 फावटी नेगारता. आनी त्याच वेळार कोंब्यान साद घाल्लें तें आयकून जेजूची नदर ताचे वयर पडल्या वेळार, जेजूची दिश्ट ताचे वयर पडल्या वेळार संपूर्ण जिवीत ताचें बदलता. जेजूची दयाळायेचें, बोगसाणाचें तशेंच मोगाची नदर पेद्रू वयर पडटा. आनी त्याच वेळार तो भायर वचून गळगळून रडता, आपल्या फाताक तो ओपून घेता आनी आपलें जिवीत तो बदलता. जेजू लागीं रावून जेजू लागीं आसुनी पेद्रू व्हड पाताक आदारता. कित्या पासून माथेवाचे शुभ वर्तमान 26 अध्याय आनी मोत मोरणे वळींत जेजू आपले कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपणा विशयांत आपले शिसांक सांगून आसतना थंयसर पेद्रू जेजूक म्हणटा, हेर सक्तांक तुजेर विश्वास सुखात जाल्यारी म्हाका सुखाचो ना. हेर सक्तांक तुजेर विश्वास सुखात जाल्यारी हांव केदीकच म्हजो विश्वास तुजे तावन काडचो ना. म्हणजे जेजूचेर भरवोस दवरचे बदलाक एका रितीन तो आपणाच्या सक्तेचेर तो भरवोसो दवरता. तो चिंता आपूण केदीकच सूख आदारचो ना वा पातकांत पडचो ना. आनी अशें जाल्ल्या वेळार परत जेजू ताका एक अवकाश दिता आनी म्हणटा, कोंब्यान साद घालचे आदीं आज सांजेर 3 फावटी तूं म्हाका नेगारतलोय. आनी जेन्ना जेजू ताका हें उतर सांगता त्याच वेळार परत एका रितीन जेजूच्या उतराक अविधेय जावन पेद्रू म्हणटा, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका ना करचो ना. तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका केदीकच नेगारचो ना. पूण कितें जालें तें आमी जाणा आसा. उपरांत फुडें सरून जेन्ना जेजू गेत्सेमनी म्हळ्यांत मागणें करूंक आपल्या शिसांक आपोवन व्हेल्ल्या वेळार पेद्रू हेर शिसा सवे मागणें करचे बदलाक तो थंयसर न्हिदून पडटा. आनी तेन्ना जेजू पेद्रू लागीं येवन म्हणटा, जागे रावा
आनी तुमी ताळणेक संपडनाशे मागणें करा. आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत. आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत. देवाचें उतर, जेजूचें उतर आपल्या जिवितांत ते मानून घेवचे बदलाक एके रितीन पेद्रू आपणाचे सक्तेर हांकारांत व्हरता आनी अशें आपणान चिंतलें सारकें, आपणान केल्लें सारकें म्हूण तो चिंतूंक लागता. आनी दुसरें जावन मागणें तावन तो पयस वेता. एके रितीची आलसायपण ताच्या जिवितांत येता आनी मागणें करूंक तो सुकता. आनी जेन्ना तो मागणें करूंक तो सुकता जेजू तावन तो पयस वेता आनी व्हड पाताक तो आदारता आनी जेजूक तो नेगारता. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी मागण्या थावन वा मागणें करूंक सुकता, जेजूचो आदार मागूंक सुकता, खंडीत जावनी आमी जेजू तावन पयस सरता. आनी जेन्ना आमी जेजू तावन पयस आसता देवाची कृपा आमचे वयर आमकां तो अनुभव करूंक आमकां मेळना. पेद्रूचें जिवीतच हाका एक व्हरतें साक्ष जावन आसा. आनी अशें आसता पेद्रून पाताक केल्यारय आपणान केल्लें पाताक म्हण ताणें स्विकार करन तो पाताक रडटा आनी परत जेजू लागीं येवंक तो प्रयत्न करता. जेजू ताची पातकां बोगसिता आनी ताका एक नवें जिवीत ताका तो फावो करता. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी पाताक रडून जेजू लागीं येवंक प्रयत्न करता, आपल्या दोनी हातांनी दयाळ्याचे नदरेन बोगसणाच्या स्पिरितान तो आमकां आपणयता आनी आमकां नवें जिवीत तो आमकां फावो करता. येद्या व्हरत्या देवाचेर आमचो भावार्थ आमी दवरया, आमचो भरवोसो आमी दवरया. तोच आमचो भरवोसो, तोच आमचें सर्वस्व म्हणून मानून घेवया. कितेंय आमच्या जिवितांत घडल्यार जेजू आमचे सवय आसा आनी तो आमकां निवारण आनी राखून व्हरता म्हणलें आमी ते सत मानून घेवन सगळे आमी उबे रावून गावया आमी गीत तूं म्हजो आसरो. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप येवंक सोदता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा आसा, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा. Sosok bondad, tu musok chikondad, tu mojit terdad, tu mozore, tu mozok
सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिबेता तुझे रोपळे सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हावासा दोन्ही हात द्यावा मुखार आम्ही उभारूया. हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा हागा हावसा हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा. हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी आम्ही धीमी घालूया. इसाया प्रवक्त्याचे पुस्तक 54 अध्याय आणि 10व्या वळींत देवाचे उतर आमकां सांगता. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. देवाचो विश्वासी मोग सदांच आमचे सवय आसा. आमकां तो सदांच बघूंक मेळटा, कित्याक देवाचो मोग अपरिमीत मोग तो जावन आसा. कोणी सांडल्यारी देव आमकां सांडून घालचो ना. जेरेमिया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 31 अध्याय 3 वळींत देवाचें उतर आमकां उगडास करता आनी म्हणटा, सासणीक मोगान हांवें तुमचो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. आवयच्या कुसब्यांत तुका रसचे आदींच तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. वय आमी सगळीं देवाच्या नदरेन मोगाची जावन आसाव. देवाच्या नदरेन अपुरबायेची आमी जावन आसाव. आमचे कश्ट दूख पिडा चिंतना वेगवेगळे आमचे प्रॉब्लेम्स सगळे देव जाणा आसा. भोव अपुरबायेचो वेळ आमी देवा लागीं करसिला. खंड जावनी आमचो मोगाळ सुमी जेजू आमी मागलें तो आमकां दितलोच. तरी ह्या वेळार सगळें आमचें समर्पण देवा मुखार करया. जावं आमचे कश्ट, जावं आमची दुकां, जावं आमची पिडा, जे मागणी ज्या लोकांनी तांचे पासून आमकां मागूंक म्हूण सांगला, तांचे विणवणे सगळे ह्या वेळार आमी देवा मुखार समर्पण करया. खंड जावनी आमचें समर्पण, आमचे मागणे, आमचे विणवण्यो ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसो जेजू आयकतलोच. मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणटा जेजू. तर त्याच ताच्या उतराचेर बाबार्थ आमी दवरया आनी आमचें समर्पण करया आनी गावया, सर्वच हांव तुका दिता. सगळो जेजू समर्पिता.
식수야 옵시다 서다 속을 다시 파티우 다시 서야 지혜다 सर्वसामिता सर्वसामिता सर्वस्माका सर्वताय समर्पिता समर्पण आम्ही करूया या वेळार आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचे आमच्या भुरग्यांचे विशेष रितीन 10वी क्लासाची भुरगीं जी आपली परीक्षा बरोवन आसात सर्वस्वर देव आमच्या मागण्यान आनी ताच्या आदारान तांकां ताच्या कृपेन बरोवन दी आनी अशें तांचे परीक्षे बऱ्या रितीन बरोवंक तसो आदार तांकां दिवं दी तशेंच मागया आमी आमच्या भुरग्यां पासत कुटुंबाच्या सर भुरग्यां पासत तांकां बरी मोत तशेंच ताणें मागलें आनी ताणें आशिल्लें बरो फुडार सरस्पर देव तांकां फावो करून दी आमच्या भुरग्यांचें समर्पण करून ह्या वेळार परत आमी तें गीत गावया सर्वसामिता सर्वसामिता सर्वस्माका सर्वनाया समर्पिता समर्पण आमी करया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त आमच्या मुखार आसच्या ह्या देव मंदिरांत हजर जाल्ल्या सर पिडेस्ता पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्ता पासत आमी मागया वेगवेगळ्या पिडेंत वळवळून आसच्या आमच्या मोगाच्या भाव भयणी पासत मागता आसतना सरस्पर देवूच तांकां आदार दिवं दी तांची पिडा सोसून बरोवंक आनी ताच्या खुशे प्रमाणे तांकां तो गूण करूं दी तांचें समर्पण करून गावया आमी दिबोळ देवा सुशांत मुझे संतोष स्वरी खालसा दिबोळ देवा तुझ्या मोक्षापासून सलच्या माया मोगा ह्या वेळार समर्पण आमी करया आमच्या कुटुंबांत आमकां भोगच्या वेगवेगळ्या कश्ट वेगवेगळे दूख आनी अशें जें कितें अस्खतकाय आमच्या कुटुंबांत आसा उणेपण म्हणजे आमच्या कुटुंबांत तें आसा तें सगळें समर्पण आमी करया जेजूक सर संगती करूंक साद आसा म्हणल्यार बरोबसो आमी दवरया तर ह्या वेळार आमच्या कुटुंबाचें सर उणेपण उमटून काडूंक ताचे लागीं आमी विनंती करया आनी गावया समर्पिता समर्पिता आमचें कुटुंब समर्पिता 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 आमचें कुटुंब समर्पिता ह्या वेळार मौनपणी सर आमचे खासगी गरजो जी आसात त्या सर्व गरजा पासत आमी मौनपणी शांत रितीन मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी
या वेळार तयारी करुया आनी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. Sakramenta Sostanaman Kuruya Purvilyatya Rupa Buddha Umyoriti Agarya Sulvon Mecha Asakmisha Avarta Jit Olivia Tukshe Mata Tukshe Buddha Ullasani Sutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Yekaskalya Utsita Dukkha Dodai Jaspirita Samatsami Navarta. Amen. येसुमिया जेजू ख्रिस्ता ह्या विच साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सुडवणीचो फळ सदांच आमचें तें आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. काळसा मंदिरा तुझ्या येता सोन्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मिळता ओढा मोठा तुका लब्धता. त्या काळसा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मिळता ओढा मोठा तुका लब्धता. सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या हातीन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आया. सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता त्या काळजा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मिळता ओढा मोठा तुका लब्धता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, देवाक आमी दिन वाचुया हे वर्त्या दिसा बसत आणि आमची तयार आहे आमी बऱ्या रितीन करच्याक आमी सांत फावत रितीन मांडली आमच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आणि देवा कडच्या भोगसणे मागून आमी सांत आमी वांटेले जावया.
सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात मन प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा अख्खे तुजे परजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भगवंत जुवां पाल दुसऱ्याक तुवें विंचून काडलोय ताच्या विनवणेन तुज्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी तांच्या अधीन केल्ल्या हिंडाक दयाळेन सांबाळ आनी ससनाचे सुरवणेचे वाटेन चलय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडान गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो भुलोन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतल्यांव आनी ताचें फारीक फोन घेतल्यांव पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडतले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लेजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात तांची सासणीक लस केदींच विसरोन वेचिना दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितिवंताची तपासणी करताय काळजा मना तूं परकिताय तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीक फोन म्हाका पळोवंक दी कित्याक तुजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा तूंच म्हजें बळ
सर्वेस्परस मुझे घडा मुझे बरस आणि म्हजो सडबंदा मुझ्या आकांताच्या म्हजो दिवस आमी आसोचो दुनियेचें घडा तोच म्हजी डाल म्हजे सरुणाचें शिंग आनी म्हजे भद्रतेचें कोटे ताका जावं मान आनी महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुश्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो भिरंकूळ लारा म्हज्या वयल्यान पळशाय जाली उदकांच्या आपायांच्या ल्हारांनी म्हाका वेडो घालो गुंडयाच्या सुळयेंत ताणें म्हाका पिछार केलो मोरणाच्या पासान हांव सांपलो म्हज्या आकांताच्या म्हज्या कांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो कुमकेके म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें आग मारलो आपल्या मंदिरांत म्हजो ताळें आयकलो म्हजी बोब बसून ताच्या खानार पडली म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो तुका प्रेसा तुझी उतरां सम्या आत्मो आनी जिवी सासनीक जिवितांती उतरां आसा तुझे लागीं वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवां परमाने येशू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ सुदैवानी जेजूक फातरावंक म्हण परत्यान फातर विंचलें देखून जेजू म्हणालो बापाचे पदवेन जायतीं वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत
हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना, पूण तूं करताय तें देवनिंदा पासत. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हण हांव सांगता, ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भोंगूंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हळें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनात, पूण ती हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिनात. तरी हांव करता तें पुणी सत माना. तोड बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकून गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुवांव आदी स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे जरशी आयलो. ते म्हणटले, जुवावन कसलेंच असर्यें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुवावन सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें थंय सबार जण ताका सत म्हणूंक पावले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जो क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकले जुदेव लोक जेजूक फातरावंक म्हण ते फातर उखलतात. हे दुसरे फावटी जेजूक अनुभव जावचो, जंयसर जुदेव लोक ताका फातरावंक म्हण मुखार सरतात. आनी कारण कितें म्हण विचारल्याक ते सांगूंक लागले, तूं देवनिंदा करताय व देवनिंदा उलयताय म्हण, म्हणजे आपुणूच देव म्हण तूं सांगताय म्हण. पूण जेजून तांकां आपल्या देवपणा विशयांत बरवसो दवरूंक सतमानूंक तांकां नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा, ताच्याच विशयांत जाणबाय तांकां तो दिता. किर्तन 82 आनी वळ 6 थंयसर किर्तनगार म्हणटा, तुमी देव, तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत, म्हणजे जी देवाचें उतर पाळतात आनी विशेष रितीन जी न्याय करता आसली, देवाचे न्याय हेरांक ती दाखयतली, तांकां देव म्हण पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर उलो मारलें उल्लेख केल्लें आमकां किर्तनाच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आनी तेंच जेजू आपल्या लोकांक, जुदेव लोकांक पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा आपणा विशयांत, आपणाच्या देवपणा विशयांत ते सतमानूंक तांकां उलोवणें दिता. आनी दुसरें जावन आपणान केल्लें असर्य म्हणी पळोवन ते देवाचें कार्य म्हण ते सतमानूंक तुमी प्रयत्न करा म्हण परत जेजू तांकां आपयता आनी आपणाचें देवपण वळखून घेवंक तांकां तो उलो दिता. हें सगळें आयकुनी जुदेव लोक जेजू देव म्हण वळखून घेवंक व जेजूची खरी वळख धरूंक व जेजूचें उतर आपल्या जिवितांत पाळोवंक ते सुकतात. आयच्या पयल्या वाचपांती तसलेंच सन्निवेश आमकां जेरेमायाच्या जिवितांत भोगूंक मेळ्ळें, आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. आपलो लोक आपणाचे इश्ट ताचे विरोध घुटमूळ करून ताचो जीव काडूंक ताचे विरोध ते पास मांडटात. आनी तसल्या संदर्भार तो देवाचेर भरवसो दवरता आनी तो म्हणटा, म्हाका आसा एक वीर सर्वेस्पर जो म्हजे लागीं आसा आनी म्हाका तो म्हज्या अस्कतकायेचेर, म्हज्या दुस्माना वयर तो जैत व्हरूंक म्हाका तो आदार दिता. संत आगस्तीन आयच्या ह्या वांजलाचेर तो उल्लेख करून तो अशें म्हणटा, जुदेव लोक फकत जेजूचें मनशापण पळोवंक ते सकले, जेजू देव म्हण वळखूंक ते सुकले. आनी अशें आसता, व्हड आजाप व्हड मिलाग्र तांच्या जिवितांत जावचें ते सुकून काणयतात. आयच्या वांजलाच्या अक्रियेक आमी आयकलें, जेजू थंय तावन त्या जाग्यार तावन पयसर योर्दन न्हंयतडी जंयसर जुआं बाप्तिस्त पवित्र स्नान दिवन आसलो त्या जाग्यार येवन पावता. आनी थंयसर जेन्ना जेजू सुवार्ता परगट करता, जायतो लोक ताचें उतर आयकूंक मुखार सरतात आनी जेजूच्या उतराचेर ते सत मानतात आनी तांचें जिवीत बदलता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज तेंच देवाचें उतर आमकां उगडास करता. आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार आसा वा ना?
जरी तर आमी देवाचें उतर आयकता खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत बदलवण तें घडतलेंच. जरी तर आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी चुकता, दारूण काळजाचे आमी जाता, आमचें मन आमचें काळीज आमी दामता, तर देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक तें मेळचें ना. तरी आमी वेळार देवाचो आदार आमी मागया. सदांच देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर पाळून आमचें जिवीत नवीन स्वरुपीत करूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी विशेश रितीन मागया. दिलेली सोडेरी घेऊन आयल्या कालतेपणी नीतोली मोरमोरी. जेजू आमच्या सोम्यां संगी सोम्यां तुझे लागी मारून घे ओपून घे किरकोळ आमची काणी. स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां अर्पितां तुका. हुंड्या वयना सोबे घे तूं आमकां आमचे जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाबा सरस्वती म्हणून घेऊ. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यत्न समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन ससनाची सुडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामे करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवन जुवांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परम संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता, ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार ओला तुझ्या होय बाबा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरान सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे होण्याची तुंब आम्ही परगता, तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेश्वर विस्तारले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे यासाके वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदृढ मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी जमत जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाच्या माय संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दुर्गेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपळटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तुजे आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां जे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बेते येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळची. काळजांत्या येता संतोषान तुजे मासरग सेवता तुजे थंय जेसू हांव एक जाता तुजेर सोम्या घेवन वसा. जेजू ये तूं काळजां पिडार करया ताण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता. मोमोजो तुका सगळ्यांनी तत्रेकता तुका घेवन तो आसता लालेता. जेजू ये तूं काळजां पिडार करया ताण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता. मोमोजो तुका सदां तत्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता. जेन्ना तुवें मुंडो मोडून दिलोय कया म्हणून तुकाच पेटलोय. आत्म्याचे काळजां उंड्यान तूं आयलोय कुशीन खुशाल मोरग तयार जालोय. जेजू ये तूं काळजां पिडार करया ताण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता. मोमोजो तुका सदां तत्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजां पिडार करया ताण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता. मोमोजो तुका सदां तत्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भगेवन जुवां पाल दुसऱ्याच्या काळजान पेटलेल्या तुझ्या मोगान थांबा नसलेल्या कश्टा वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करसिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोभे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. सर्वणीची महिमा शिकली कसा सोबत जीविता तुझ्या दिली वडमेल्फा भाग्यवान सुभाव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वतीन तुका क्रिस्ता सारख्या बऱ्या गोड्या दैविक मोक्ष शिकय तू आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्याक तुवें आम्या सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार्थां दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसया. भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्या मुखांत मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर हे घडी बरी आमी अर्गां दिवया. सबार आमी मागिल्ले उपकार आमकां येदोळस मेळ्ळ्यात, मेळोवनूच आसात. सबार जाणांनी तांकां मेळिल्ले उपकार मतीन दवरून तांचे अर्गावले तांणी दिल्ले आसात, बरपणीशी दिल्ले आसात ते वाचूंक सांगता. तांच्या बराबर आमची अर्गावले आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्या मुखांत जायतें बरेंपण जेजून आमकां केलां. एकल्याची हार्ट सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याची पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दुबायतान बऱ्या रितीन गांवा पाटी येवंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याच्या पांयाची वेरिकोस दूख गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एका तरणाट्याक फाटल्या सबार दिसांत हांगासर नवें धरून परगांवां वचूंक आशिल्लो आनी थंयसर फाटल्या एका हप्त्या पयलें थंयसर ताका परगांवाक वचूंक फावो केल्ल्या पासून आनी थंयसर बरें काम फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एका म्हयन्या खातीर दुबय गेल्ल्या भुरग्यांनी परत घरा पाटी
शाबेतान पावल्या पासत त्या कुटुंबांतले आवय अर्गां दिता ताच्या बराबर आमी सोम्याक अर्गां दिवया. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण ताणें आमकां केल्लें आसा. आयच्या दिसांक सर ह्या पूण थळार शाबेतायेन पावोंक आमच्या पयल्या वेळार ताणें आमकां राखिल्ल्या पासत येदोळ म्हणसर ताणें आमकां राखून व्हेल्ल्या पासत आमच्या मोतीक समाधान दिल्ल्या पासत बरी भलायकी दिल्ल्या पासत कुटुंबांत एकवट दिल्ल्या पासत आमच्या कुटुंबांत असल्या पिडेस्त भाव भयणी प्रायवंतांक तांकां धैर्य आनी घटाय दिल्ल्या पासत तांची पिडा सोंसून व्हरूंक ताणें सकत दिल्ल्या पासत आनी तांची मोगान साखरे करूंक आमकां कुरपा दिल्ल्या पासत एकामेका भक्षणाच्या स्पिरितान जियोंक कुटुंबांत सेसमारा समाजांत मोगा मायपासाचें समाधानाचें जिवीत जियोंक ताणें फावो केल्ल्या पासत आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवासनांक बरो फुडार ताणें रोपीत केल्ल्या पासत ह्या सर्वां पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू सुदी तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हस्तितांव तुका सोम्या जेजू वाकणटांव तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबे रावया प्रार्थुया. मोका कुळदारा बापा भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी तुज्या विनात्यान आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक आकुळता आमी वर्णिता. ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण गरजी सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्याक आमकां बळ आनी कुरपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासत देवालागे विनंती कर. हे भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्र आत्मे शक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळीक असो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिकां आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमचे दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जाण आज आमी मागच्या गरजेन दयकन बसया. सबार जण आमच्या भावा भयणींनी सबार ते सवांत आनी बरपणीशी दिल्ली आसात. ह्या ते सवा बराबर आमचे गरजो असरस नमुन्याच्यो आसा जाल्यार त्या ते सवा बराबर आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. ऑस्ट्रेलियाची विजा मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक 6 जाणांक बरी भलायकी आनी जानवाय मेळचे खातीर एका ल्हानशा बाळशाच्या मेंदवांतले शिरेचे समस्ये सारके जावन बरी भलायकी मेळच्या पासत एकल्याच्या चेरक्यान बरेंकन जेवंक सारकी न्हीद पडोवंक उलोवणें सारकें जावं जिवा भलायकी मेळोवंक दुबय काम करच्या एका तरणाट्याक ड्रायव्हिंग टेस्ट बऱ्या रितीन जावचे पासत एका मागणेच्या जाग्यांत आनी तशेंच पयशांत वांटो मेळोवंक उतरान आनी कर्णेन आनीत कर नासलेल्या व्यक्तींक थंयसर न्यायानीत कन्न दिवच्या पासत ग्रीन कार्ड मेळोवंक दोगां जाणां मतीक समाधान आनी कुटुंबांत माया मोग रास करूंक पांयाच्या गंठीची दूख आनी हुलोप उणीस जावं दोगां भुरग्यांक थंयसर सडीत उंचलें शिकाप जोडूंक लेटर मेळोवंक प्रकाश शेट्टीन दिवंक आसचे कामाचे पयशे बेगीस दिवंक 1.5 पावंडांची मदी भायर पडिल्ली पाटी मेळोवंक पांक्रियास सारकें जावंक बरी भलायकी मेळोवंक शुगर कंट्रोला येवंक
सियामे पार्टूंत ह्या परीक्षेंत बरे अंक मेळोंक, वायट पॅचेस गूण जावं, पुताची एलर्जी गूण जावं, एग्रीमेंट केल्ल्या जाग्याची केस राजेर इत्यार्थ जावं, पुतान बरें करून सदांनीत कामाक वचोंक आनी केल्लें बरें काम बरें जावं, बाळ्ळतेर बऱ्या रितीन जावं, स्टेफी फेर्नांडीसाचें कॅन्सर गूण जावं, लेनी फेर्नांडीस हिची खातीची शिबा गूण जावं, सांगतास आमचे गरजो ज्या कोणी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला तांच्यो हर एकल्याच्यो गरजो मावनपणी भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या पांयांत आमी भेटोवन दिवया. आमचे खातीर मजत करच्या पासत ताचे लागीं आमी मागया. जानेट म्हळ्यार एका स्त्रियेची कॅन्सर पिडा संपो रितीन गूण जावं, एका चलयान ताच्या की प्रायाच्या की चड अशा चले लागीं तो मोगार आसा, त्या अनाथीक संबंदांत त्या इश्टागतींत ताणें भायर येवन कुटुंबाक ताणें फाटीं येवच्या खातीर आवय बापाय ताणें संतोश दिवच्या पासत एका चलयाक ताका बरी सैरीक मेळच्या पासत तो राखून आसा, ताका बरी जिनियस संगातीन मेळच्या पासत साबार जण तरणाटी बरी जिनियस संगातीन ती सोदून आसात, बरी जिनियस संगातीन तांकां मेळच्या पासत हर एक आमच्या ख्रिस्ती धर्मांतल्या हर एका तरणाट्यांनी तांचो भावार्थ सांबाळचे पासत वावराक थंय गेल्ले कडेन अनुभवार्थी चलया ह्या चलया लागीं इश्टागतीन तांणी पडून आसतना तांचो भावार्थ सांबाळून बरे इश्टागत तांणी सोदून ख्रिस्ती धर्मा प्रमाणे तांणी लग्न जावंक बरो फुडार आपणावंक देवाचो आदार आमी मागया. खंयसर आमचे युवक युवती काम करून आसात जावं गांवांत जावं परगांवांत, थंयसर तांणी सतांनी तिचें जिवीत जियोंक, निश्कळपणाचें जिवीत जियोंक, प्रामाणीकपणान थंयसर तांणी वावर करूंक देवाचो आदार आमी मागया. दिसपडत्या वावरा खातीर पयन करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक सर अवघडांतल्या अनवारांतल्या राखण वर्षाक आमी मागया. रजेच्या दिसांनी भुरग्यांनी तांचो वेळ पाड करिनासतना कुटुंबांत आवय बापाय सांगात रावन थोडो वावर करून तांच्या जिवितांत संतोश तांणी दिवंक, रजेच्या वेळार थंय हांगा वेता आसतना भुरग्यांक गरज आसची सर तशी भलायकी आनी सांगात तस सर अवघडांतल्या रातच्याक समय लागीं आमी मागया. आमी हर एकल्यांनी करचो वावर जावं कुटुंबांत जावं दफ्तरांत हर एक रितीचो वावर तो बऱ्या रितीन जावच्याक आनी ह्या वावरा मुखांत्र सडीत बेसावा लाभच्याक समाधान मेळच्याक कुटुंबांत एकवट रुता जावच्या समयाचो आदार आमी मागया. साबार जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला, तांचो हर एकलो सोगडो आसकान तांचे पासत आमी मागया. साबार जाणां तांच्या जिवितांत कांय थोड्यांक बरेंपण करून आसात. सामे दीस थंयसर दुबळ्या भुरग्यांक कुमो करूंक साबार जाणांनी म्हज्या मुखांत कुमो केल्ले आसा. तांच्याय गरजां पासत हांव मागता तांच्या जिवितांत समाधान मेळच्याक. त्या भुरग्यांचें मागणें ह्या कुटुंबाक भरपूर रितीन पावच्या पासत चड आनी चड बेसावा लाभच्या पासत साबार जाणां थंयसर आमच्या यासाक धार्मीक भाव भयणी थंयसर दुबळ्या धाकट्यां खातीर विविध गांवांनी सेवा दिवन आसात, वावर करून आसात. तांकांय थंयसर गरज अशें मतीचें समाधान भरपूर रितीन मेळच्याक तांच्या लोकांचो सहकार आनी तशेंच आमच्या बऱ्या मनाचो सहकार दिसपडटा तांकां मेळच्याक समयाचो आदार आमी मागया. सगळीं आमी उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारेस आमकां कोरो मोग शिकय.
मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या रासान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानू आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी तूं संवसारांत जावं. आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां आमची पातकां नमान मुरये कृपेन बरयल्ले समी तुजे संगत आस्त्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो देवाचे मे अमावापियां खाती विनंती कर आता निमच्या पुण्याच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सातान सदां सर्वता आमेन. सुमयाच्या नावी आमचो आधार ताने रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोपे असो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांचे पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगवंत जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिनिये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बाबार्थांत जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोपे असो. भगवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. आमेन. भगवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळूं. आमेन. अल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताची देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक आमी पावू. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी सदां तुमचे सोवे आसूं. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या दिसा व्हडा संख्यान येवन आराधनाक सुरवेळ कुर्साच्या वाटेक आराधनाक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आनी तशेंच नव्या वाटेर जाल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पात्रोन जुआंव पॉल दुसऱ्याची मजत तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. थोडे अनाउन्समेंट तिळसोन्यो. मोगाच्यानो तुमकां कळीत आसा हर एका हांगासर नोवेनाच्या दिसा मिसा वेळार पयलें वाचप जाल्लें किर्तन आमी गायता. नोवेनाच्या दिसांनी वाचपा उपरांत किर्तन गावंक मौन आसल्यांनी एका हप्त्या पयलें आमच्या म्युजिशनाक डेनिसाक तुमी संपर्क करचें. बरें करून अभ्यास करून तुमकां हांगासर कोणाक किर्तन गावंक जाय थंयसर तुमकां अवकाश मेळटलो. येवच्या हप्त्यांत शुक्रार निमानो शुक्रार जाल्ल्यान त्या दिसा हांगासर नोवेन आनी मीस आसचें ना. त्या दिसा मिसाचें बलिदानी ना पूण त्या दिसा हांगासर सकाळीं मीस आनी नोवेन आसचें ना.
ताच्या उपरांतल्या पास्काचें फेस्त जाल्ल्या उपरांतल्या शुक्रारांनी परत आमचें नवें प्रारंभ जाता. नवें तुमकां कळीत आसा शुक्राराचें आसा देखून आमी येदोळस पोस्टर तें फाटल्या दिसांनी रेडी केल्लें फिरगस घरांक तुमकां मेळना जावंक पुरो. तुमच्या सयऱ्यां धैर्यांक तें तुमी फॉरवर्ड करा वॉट्सॅपा मुखांत्र आनी तशेंच मुखल्या रत्नपत्रारी तें आमी परत खबर दिता. कांय थोड्यांक मंगळाराची येवन सवय आसता, कांय थोडी मंगळारा येतात नवें आसा म्हणून सांगून एकामेकाक खबर दिया. तुमचे लागीं ते बॅनर आसा जाल्यार पोस्टर आसा जाल्यार वॉट्सॅपार एकामेकाक तुमी फॉरवर्ड करियेत. रजेच्या दिसांनी आतां रजा आसा, रजेच्या दिसांनी हांगासर नोवेनाक आनी तशेंच सदां थंयसर म्हणजे इगर्जेंत सदां मिसाक येवंक थंयसर तुमी उत्तेजन दिवचें. येवच्या हप्त्यांत मंगळारा दिसा पेजार थंयसर कुर्सा वाट चलची आसा. त्या कुर्सा वाटेंत तुमी भागीदार जावंक प्रयत्न करचे. ताची मायेत आटापलेली सगळे विशय हांगासर असले पेपार तुमकां भायर वता आसतना दोनी दारवटे लागीं थंयसर तुमी मेळटात. तें तुमी स्विकार करचें आनी ताची त्या विशयान समजून घेवचें आनी थंयसर त्या भक्तीपणाक हजर जावंक तुमी प्रयत्न करचें. फाल्यां न्ही परवा आयतारा हांगासर 3:30 तावन 6 वरां पर्यंत वारड्यांतल्या युवा जनांक गेसेमनी सांज म्हणलें अपुर्बायेचें भक्ती कार्य आमी हांगासर चलोवन व्हरतले. हांव वारड्यांतल्या युवा जनांक आमच्या फिरगेच्या युवा जनांक भुरग्यांक येवंक अवकाश आसा, व्हडांक तुमकां येवंक मन आसा जाल्यार खंडीत अवकाश आसा. हांगासर सुरवेर स्तुती गायन ताच्या उपरांत आराधन खुमसारा तयाराय खुमसाराय हांगासर आसतली आनी उपरांत युवाजाना खातीर विशेश आशिर्वाद आसतलो. तुमी येवचें तुमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर युवाजाना खातीर तुमकां मागोवंक अवकाश आसा. आनी हांगासर वारड्यांतले याजाक आनी वारड्या भायले थोडे याजाक हांगासर आसतले. कुमसाराक करिज्माची कुमसारां कोण जावनात तुमकां हांगासर अवकाश आसतलो. कोणाक मिसां फेस्त मीस मुर्दोम दिवंक आसले जाल्यार नव्या उपरांत थंयसर दफ्तरांत आमच्या स्टॉलांत सिस्टरीक तुमी मेळचें. सांगात हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हर एका शुक्राराचें नवें जाल्ल्या उपरांत आमी जेवण दिता. थोड्या दिसांक स्पॉन्सर रावले आसात. फुडल्या दिसांनी तुमकां कोणायकी जेवण स्पॉन्सर दिवंक मन आसा जाल्यार तुमकां उक्तो अवकाश आसा. सादें जेवण दिवचें जाल्यार रुपये 20,000 दिवन तुमी स्पॉन्सर रावयेत. हे कश्टांचे म्हूण बघता जाल्यार तुमकां कांय दोगा तेगा जाणांनी सांगाता मेळोवन तुमकां थंयसर त्या दिसा जेवण दिवंक तुमकां अवकाश आसा. तीं कश्ट जाता जाल्यार तुमचे खुशयेचो आयवाज दिले जाल्यार त्या उपरांत आमीच तो आयवाज सांगाता घालून हांगासर जेवणाची विलावरी आमी करता. पूण स्पॉन्सर रावता आसतना तुमकां कोणाक जेवण दिवंक जाय हांगासर 2 कॅटरर्स आसात, मॅक्स कॅटरर्स आनी तशेंच संपर्क. तुमकां कोणाक दिवंक जाय जाल्यार तुमीच तांकां संपर्क करून तांचे लागीं उलोवन सादें जेवण जाल्यार सादें जेवण, पूण व्हडलें जेवण जाल्यार व्हडलें जेवण इल्लेशें आयटम्स चड दिवंक जाय जाल्यार तुमकां दिवंक अवकाश आसा, पूण रांदवेचें मात्र. मोगाच्यानो परच्या दिसा तुमकां थोड्यो विशय हांवें सांगिल्ल्यो. कांय थोड्यांक हांवें सांगिल्लें हेणें भायर गेलां जाल्यार कोणाकी समजोवन नातल्यार कोणी परच्या दिसा कोणी नातली आसलें जाल्यार हांव परत्यान तुमकां सांगता. पवित्र कुमगार घेवंक येता आसतना भक्तीपुराण तुमी येतात, भक्तीपुराण तुमी कान घेतात, भोव बरें.
कुमगार खान गेल्या उपरांत नमस्कार करची गरज ना. पयले नमस्कार खान घेवन मागीर कुमगार खान गेल्यार ओके हांव आतां जेजू खान घेवंक वेता म्हणून तुमच्या काळजान तुमकां बोगस जाय. भक्तीपणान खान घेया. ती ध्वनी दिल्ली कांय थोड्यांनी स्विकार केल्या. भोवशा कांय थोडी पोरच्या शुक्रार दिसा नोवेनाक नातले जावंक पुरो. कुमगार खान घेता आसतना भक्तीपणान खान घेया. अशें खान घेया. अशें खान गेलें जाल्यार ह्या हातांत खान घेवंक तुमकां सलीस जाता तुमचे जिबेर खान घेवंक. अशें खान गेल्ल्यान आतां सकयल घालून सिदा सकयल घालून वचनाका. अशें खान गेल्या उपरांत आतां वसत आसूं दी पयलें पळयात तातूंत कुमगार आसा गे कुमगाराचो पिठो आसा गे. हांवें दोगां तेगा जाणां आज सांगचें पडलें. तुमी बेजार करनाकात पूण उरुलांच्या हातांनी तसोच आसतलो हें म्हज्या गामानाक आयलें देखून हांवें तुमकां सांगलें. देखून कुमगार खान गेल्या उपरांत पळया त्या ल्हानशा कुडक्यांत ती जेजू आसा. देखून तो आसा जाल्यार परत तो जिबेर तुमी घेवन सो. जर तर उजव्या हातान तुमी खान घेता जाल्यार तशेंच तुमी सेवन सो. ह्या हातान खान घेवन परत ह्या हातान खान घेवन परत ह्या हातान खान घेवन मागीर जिबे करनाका. न्हय मग भक्तीपणान खान घेया. हें तुमच्या गमानांत तुमी बरें दवरचें. मोगाच्यानो आयच्या दिसा हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आराधन करूंक आसले प्रधान याजक जावन मनादीक बाप मॅकेन्झी मेंडोन्सा ते अशोकनगर थंयसर तांचे ते मिसांव काम करून आसात. अशोकनगर फिरगजींत सहायक वेगार जावन थंयसर तांचो वावर ते दिवन आसात मिसांव करून आसात. ते डॉमिनिकन पाद्रेपाची साबार जाणांची वळख आसा म्हज्या इश्टांनी आसात. पूण फाटल्या दिसांनी हांव थंयसर कुटुंबाचें एक कार्यक्रम आसलें आनी थंयसर फादर मॅकेन्झीची म्हाका वळख जाली आनी त्या दिसा हांवें तांकां आपयलें तुमी आमच्या नोवेनाक येयसय म्हणून. आनी तांणी आज हांगासर येवन बऱ्या रितीन आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासत तांणी मागलां. तांचो प्रत्येक रितीन आज पयले फावटी तांणी हांगासर येवचें आमच्या ह्या बचपेक आनी ह्या पुंतळाक. तांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आनी तांच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. आनी मुक्त्या दिसांनी तांणी हांगासर येवंकी हांव तांकां उलो दितां. पापानो तुमकां देव बरें करूं. आतां आयच्या दिसा हांगासर जेवण दिवंक आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ल्याक आनी जेवणाक विशेश दान दिल्ल्याक मनाची वाती आमी वांटतल्या. तुमी ती स्विकार करची. मनादीक बाप मॅकेन्झी तुमी ती वाती वितरण करूंक हांव उलो दितां. आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसात. युजीन जेराल्ड पिंटो आनी कुटाम भाग्यवंत कुटुंबा वाडो. फेस्त मीस दिल्ली आसात एंड्रिया रेगन क्रिस नजरेत साव बस्त्यां वाडो. फ्रेंडसिटा मिलेजेस सान फ्रांसिस दुसरो वाडो. मॉली पिंटो सान तेरेस वाडो. मेरियन जोसेफ नोरोना देरेबायल. क्रिसेल डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वाडो. रेसन डिसोजा पंपय दुसरो वाडो. आनी जेवणा खातीर 2000 दान दिल्यात. सेव्हरीन मार्टीस आद्यापाडी. मनाची वात वितरण केल्ले याजक बापाक स्विकार केल्ल्यांकी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सगळीं उबे रावया. आमी सेवंकवेच्या जेवणाचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. त्या नंतर आमी तें संस्कार तेल पिडेस्ताचे मागणेचें तेल आमी तुमच्या माथ्यार तें आमी मागता. भक्तीपणान परत येवचें. कांय दुर्वड करनाकात. जेवणाक की कांय दुर्वड करची गरज ना. सावकास वसा. आनी ह्या फुडें थंयसर 2 कावंटर आसतले. थोडी 1 कावंटर आसतलें ह्या फुडें आनी थंयसर 2 कावंटर आसतलीं. खंयसर जाय थंयसर वेचें. पूण गमाना दवरा. जेवण पाण करनाकात. ददोशी मापान तुमी जेवा. फातीनेन देवाचें बेसांव जावन तें जेवा आनी खंडीत जावन बरी भलायकी आमकां मेळटा म्हणल्यार फातीनेन आमी तें जेवया.
जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या विनंती करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सरस्परा देवा तुका आमी दिन वाचता ह्या वर्त्या घडये पसत आनी अशें आसता तुजो आशिर्वाद आमकां सर्वांचेर आमी मागता आसतना विशेश करून मागता आमी हांगासर तयार केल्ल्या जेवणाचेर जेवण तयार करूंक कुमो केल्ल्या सर्वांक तुजो आशिर्वाद दी. तशेंच हें जेवण सेवक समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद आनी तुजी कृपेन तूं आमकां बर. ह्या जेवणा उद्देशी आमचे मदें आसचो तो मोगाचो संबंद घट कर आनी सदांच मोगान आनी शांत संबंदान जियोंक तुजो आदार आनी कृपा तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता हांव जेजूचे नांवी. आमेन. आमचो भगवान पाव दुसरो देवीक काकुळटीचो भक्त तो भाग्यवान जुवान पाव आमचो भोगसाण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवान पाव दुसरो देवीक काकुळटीचो नमन तुका नमन तुका देवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा नमन तुका नमन तुका देवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा. राजी संदल मोग सेवा तुझो परिसर पाटलावता क्रिस्ता सोतून पळभो ओबी सबे सोराय कुबर भाग्यवान जुवा पाव दुसरो राजी संदल मोग सेवा तुझो परिसर पाटलावता क्रिस्ता सोतून पळभो ओबी सबे सोराय कुबर भाग्यवान जुवा पाव दुसरो नमन तुका नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा नमन तुका नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा ओंकार पुता सोबे ओंकार मर्या आशीर्वाद देवामका भाग्यवान जुवान पावल दुसऱ्या भाग्यवान कसोचे करवेल यार आमच्या अंधस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.